देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान सोगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवं. आयज इग्रोज माता ते घरांची परब समोर उमता. जेजूक ताच्या जल्मा उपरांत उदेंतीचे तेग विद्वान भेटूंक आयले. लांब रुंद वाट काडल्या उपरांत ते जेन्ना नोखेत्राच्या आदारान जेजूशी पावले तेन्ना तांच्या काळजाक खुशालकाय भोगली. तांणी जेजू खातीर भांगार, धूप आनी गोंडरोस हीं दाणां भेट केलीं आनी ह्या दानां वरवीं तांणी जेजूचें रायपण, देवपण आनी अमोर जिवीत मांडून घेतलें. आमी आमच्या जिवितांत जेजूक कसलीच भेट केल्या काय? आमी आमच्या इश्टा मित्रांच्या जिवितांत एक वाट दाखयतले नोखेत्र जाल्या काय? प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळां म्हणून देव बरें करूं. आमी परतून मेळत सोद. पवित्र राव, खुशाल राव.